नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। 2017 गोवा डेरीच्या पैशांचो गैरवापर केल्ल्या प्रकरणावेल्यान गोवा डेरीच्या 9 संचालकांक सहकार निबंधकान केले निलंबित। वीस दिसांनी 7 पिलियन रायडरांक मरण, पिलियन रायडरांक हेल्मेट सक्ती करतले, गोंय पुलिशेन दिली म्हायती। गोंयांत येवपी पर्यटकांक सुरक्षीत पर्यटन सुविधा दिवपाची पर्यटन खात्यान दवरल्या मोख, म्हणटा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे। स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरवीं गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम यंत्रणा लायली चालीक, पणजेचेर आतां स्मार्ट पाळत। आनी धारगळेन सुरू आशिल्लो बेकायदेशीर कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रकल्प उडयलो बंद, पेडणेकारांक नाका ते प्रकल्प गांवांत जावचे ना, प्रवीण आल्लेकारान उक्तायलें ठाम मत। आता पळयात खबरो विस्तारान। 2017 गोवा डेरीच्या पैशांचो गैरवापर केल्ल्या प्रकरणावेल्यान गोवा डेरीच्या 9 संचालकांक शुक्रारा सहकार निबंधकान निलंबित केले। सहकार निबंधान कोणाच्या दबावाखाला येवन ही कारवाय केल्या हे आमकां कळना। आमचेर पुराय तरेन अन्याय जाला। आमकां आमचो न्याय मेळूंक ना जाल्यार आमी उच्च न्यायालयान याचिका दाखल करतले, अशें संचालकाचें म्हणणें। आज हे डिस्क्वॉलिफिकेशन जाला। ही केस चलताली की रमेश नायकान केस केल्ली आनी ताका सगळे पुरवठो केलो तो अजीत कोसंबेन। सगळे आमी हें सुद्दां केलें आसा, फॉरेन्सिका धाडून तेगे लेटर सुद्दां हें केलें आसा की हें हँडरायटींग आसा तें प्रूव करपाक। तेजे कोसंबे आमकां हें मेळ्ळां, सगळी जजमेंट हें ते लायलें आसा। तरी आसतना आमचे ही केस अगेन्स्ट येयलो तो खरोच लोकशाहीचो अन्याय जालो आहा लोकशाहीचेर। हें आतां मोठी एक हें जालें आसा की हेचेर कितलेशे फार्मर आमगे 5-6 हजार फार्मर जगताय ह्या डेरीचेर। जवळ जवळ 250 स्टाफ पोट भरताय। जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर बसलो तेन्ना 40,000 सेल जालो, तो देंवत गेलो। 70,000 आसलो 40,000 जालो। आतां परत आमी येतगीर तो 57 जाल्लो। रेट वाडयतगीर थोडो डिफरन्स येयलो येवन आतां तरी 53-54 आसलो। सेल वाडटालो, सगळें इम्प्रुवमेंट बरे भशेन जातालें आनी शेतकऱ्यांक म्हळ्यार बरे भशेन सगळी वेवस्थीत चलतालें। मदींच आतां हो एक ऑर्डर आज पास जाला की डिस्क्वॉलिफिकेशन। आनी ह्या डिस्क्वॉलिफिकेशन खरें सांगपाक म्हळ्यार एक उद्देश म्हळ्यार जेन्ना हांव 2017 निवडून येयलो तेन्ना ऑलरेडी दूद हें परचेज केलें आसलें आनी PO काडून सगळी प्रोसिजर करून हें परचेज केलें। फक्त आमी आसले कन्फर्मेशना। जेन्ना कन्फर्मेशन केलें तेन्ना आमचे बरोबर एक नवीन संचालक निवडून येयल्लो विजयकुमार पाटील। तेणी एक से घायल्लो की हेका आमी जबाबदार आसचे ना म्हणून प्रोसिडिंगाक। पूण फक्त तें बरयतना जालें की आमी बरोवपा आसलें तें आपण जालें आनी तेतून आमी प्रोसिडिंगाक आमी 4 जाण उरले की हेका जबाबदार धरले आनी ह्या बाकी डायरेक्टरान बाबा आमकांय डिस्क्वॉलिफाय केला। हो खरो म्हणल्यार मेन अन्याय आसा। हो खरो आतां एक लोकशाय पळय आहा ताका खरो न्याय मेळटो जाल्यार आतां आमकां हायकोर्टान एक अपील फायल करची पडटली, स्टे मागची पडटली आनी तें आमी करतले आनी थिंगा आमकां न्याय मेळटलो हें अवश्य आहा। गोंयच्या रस्त्यांचेर पिलियन रायडर्सांक हेल्मेट लागू करपाचो निर्णय गोंय पुलिसांनी घेतला। सगळ्या पिलियन रायडरांक सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट घालचें पडटलें, अशें येरादारी पुलीस अधीक्षक बोसूड दा सिल्वान सांगलें। गोंयांत फाटल्या 20 दिसांत 7 पिलियन रायडरांक मरण आयलां। मोटार वाहन कायद्यांत पिलियन रायडरांक हेल्मेट घालप सक्तीचें आसा, पूण गोंयांत आयज मेरेन ताची अंमलबजावणी जाली ना। मात ह्यान फुडें हो नेम सगळ्या पिलियन रायडरांक पाळचो पडटलो, अशें तांणी म्हणलां। फाटले 15 ते 20 दिसां मदीं जवळ जवळ 6 ते 7 पिलियन रायडर मेल्ले आसात। एक एक्सिडेंट जाल्ली पंचवाडी, जितून एक गव्हर्मेंट ऑफिशियलाची गाडी आसली, 2 व्हिलर रायडर पिलियन रायडर ती हें जाली पडली आनी मेली। तशेंच बाळ्ळी जंक्शनार आनी एक एक्सिडेंट जाल्ली, तितून एक आउट ऑफ स्टेशन गाडी आसली बेंगलोरची आनी ती टर्नाचेर ओवरटेक करताली। ती स्कूटर फुडल्यान येताली ती रोड शोल्डराचेर गेली, स्कीड जाली, पडली। पिलियन रायडर
हेड इंजरी जाले आनी मेली मरोंक पावली. सुमार 7 पिलियन रायडर फाटले 20 दिसांनी मेल्ले आसात. आता कितें आसता, मोटर व्हेकल एक्ट प्रमाणे हेल्मेट इज मॅन्डेटरी नॉट ओन्ली फॉर रायडर्स बट ऑल्सो फॉर पिलियन रायडर्स. गोंयांत ती आमकां संवय ना पिलियन रायडराक हेल्मेट घालपाची. आमी मातशें एनफोर्समेंट वाडयल्या कारणांनी आतां हेल्मेट घालपाची कंप्लायन्स वाडल्या, पूण पिलियन रायडराक ना. आतां आमी एक ठराव घेतला, पयलीं आमकां पिलियन रायडरांक एडवायज करपाचें तुमी बी हेल्मेट घाला म्हणून, तेज्या नंतर मागीर एनफोर्समेंट चालू करपाचें. इंटिग्रेटेड बीच पॉलिसी मॅनेजमेंटा वरवीं सुरक्षीत आनी बरी पर्यटन सुविधा गोंयांत येवपी पर्यटकांक दिवपाची मोख सरकारान दवरल्या. ताका लागून दर्यादेग नितळसाण, जीवरक्षक, दर्यावेळेचेर CCTV वरवीं तशेंच पुलिशेंच्या मजतीन पाळत दवरप ह्या सारख्या कामाक आमी महत्व दिलां, अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. सर, बिचांचेरूय तुमी अशें कितें घालपाचें आसा मॉनिटरींग सिस्टम? इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट पॉलिसी इज कट इंटू 2 पार्ट्स. एक बीच क्लिनिंग विथ ऑल द इश्यूज ऑफ द कोस्टल MLA जे सांगिल्ले ते ऑलरेडी एक पार्ट जातलो. दुसरो लायफ गार्डिंग आणि सर्वेलन्स विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड इल्युमिनेशन अक्रॉस द बीच स्ट्रेच विच वी हॅव ऑलरेडी टेकन अप. येता ते 2 महिन्या भितर ऑल दीस थिंग्स इन टर्म्स ऑफ टेंडर प्रोसेस अदर थिंग्स विल बी आउट. सो वन्स वी आर आउट, बट फॉर फोर्थकमिंग सीजन वी वॉन्ट टू बी रेडी टू गिव दॅट मेसेज व्हेरी क्लियरली ऑफ सेफ अँड सेक्युअर बीचेस टू द पीपल ऑफ टू द कंट्री अँड टू इंटरनॅशनल टुरिस्ट कमिंग इन. स्मार्ट सिटी वरवीं गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम यंत्रणा शुक्रारच्यान चालीक लायल्या. ह्या यंत्रणे वरवीं येरादारीचेर तशेंच हेर बाबतींचेर लक्ष दवरपाक मजत जातली. पणजेक स्मार्ट करतना येरादारी, कोयर वेवस्थापन, प्रशासनाच्या कामांचेर नदर दवरपाक ही यंत्रणा महत्वाची भूमिका साकारतली, अशें मत उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी व्यक्त केलां. देशांतल्या हेर स्मार्ट शारा प्रमाण पणजे शाराक लागून ही यंत्रणा जाय आशिल्ली, अशें पणजे महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात हांणी म्हणलां. एक स्मार्ट सिटीच्या अंडर एक प्रोजेक्ट सगळे सिटींग प्रोजेक्ट दिल्लो आसा. पणजे स्मार्ट सिटी कंप्लीट केल्लो आसा ते आज जिल्हा परिशद जाता. हातूंतल्यान सगळ्यो जे कितें काही आज आमी पळयलां की कोणी लॉ ब्रेक करतात आनी कितें करतात, सगळे सर्वेलन्स जे आसा ते सगळे हे हातूंतल्यान प्रोजेक्टाक सगळे गव्हर्मेंटा त्या डिपार्टमेंटा हातूंतल्यान हे हातूंतल्यान मेळूंक शकतले. आनी एक वॉच ह्या सगळ्या गोश्टीचेर उरतलो, काही इलिगल गोश्टी जाता ताचेर वचत आनी हे मोड वापरून म्हाका दिसता काही गोष्टी आमी काही गुन्हे जातात, काही हे जातात कमी करूं. तसो स्मार्ट सिटी पुरतोच केल्लो आसा. फुडें सरकाराचे प्रोजेक्ट जसो तो स्मार्ट सिटी पुरतोच आसा, राज्य सरकार हाजेर निश्चितपणे वाडोवंक शकता, सगळे रिजन करूं शकता. स्पेशली टुरिजम बेल्ट आतां रिक्वेस्ट केला टुरिजम मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केला की बाबा तुमी आमचे बीच जे आहा पळय थंय एक्सटेंड करपाक आनी त्या संदर्भात हे चलता. I've seen this now when I gone to Delhi and all the other smart city centers. We've seen the system there. The system there is working brilliantly. So I know it's aided a lot of the police officers. Even today also now, a lot of the officers are currently still using the system to detect crime and everything. In terms of solid waste management also, we can track the location of our trucks. We can check the efficiency of our workers to see if they're doing well. This is actually a very good system. It's actually needed for the city. It's the heart and soul of smart city. धारगळे वाठारांत सुरू आशिल्ल्यो बेकायदेशीर कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रकल्प थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी बंद उडयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे प्रकल्पाच्या थळाव्यांक त्रास जाल्ल्यान थळाव्यांनी प्रकल्प बंद करपाची मागणी केल्ली. तशेंच हे प्रकल्पाचो परवानो रद्द करून लेगीत कॉन्क्रीट मिक्सिंगाचें काम सुरू आशिल्लें, अशें आर्लेकार हांणी सांगलें. आयज सगळे आमी गांवचे भाव तशें म्हाजे आख्खे हेजे पेडणेचे आमचे धारगळचे आमी सगळे हांगा जमलेले आहा. कित्याक हांकां म्हाका दिसता लायसन हांकां दिल्लें आनी दिवन लायसन हें हांवें रिवोक केल्लें आसा. कित्याक हे आमकां प्लांट नाका म्हणून म्हाजे कडेन आख्खे आमच्या गांवचे लोकांनी हांवूय हांगासरूच रावता. कित्याक हे आमकां पळय धूळ आहा पळय, हो धूळ आमकां नाका RMCचो.
ताका लागून हेज्या सायडीकूय आनी एक आहा पण तो खूब वर्सां जाली पण हांव न्यू हांगासर RMC घालूंक दिवचो ना कळ्ळें. ताका लागून आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आहा, सगळ्यांक हे त्रास जाता, हो धूळ आमकां धारगळेन आनीक नाका. ताका लागून हो हांगासर प्लांट बंद जातलो, हेज्या फुडें आनीक जावचो ना. ताका लागून आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आहात. तर तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, हांगासर कोणूय येवं भायलो येयलो जे पळय आमच्या पेडणेकारांक नाका पळय ती गोश्ट हांगा जावची ना. तशें आयज सगळे आमी सरपंच म्हणा नाका पुलिसाक काडलेले आहा आमी, तशें आमचे सगळे पंचायतीची सगळी बॉडी हांगासर आसा आनी हे आयज आमी सगळे जाण मेळोन आनी आयज आमी हे बंद केल्ले आहा ते आनी हेजे फुडें हे ओपन जावचें ना. कित्याक हांगासर हेंच्यांनी जे लायसन घेतलेले आहा तांकां आमी ऑलरेडी कॉपी धाडलेली रिवोक करून, ते रिवोक करूनय तरी हे काम चालू करता. म्हणजे ही भायले येवन हांगासर दादागिरी करता, ही दादागिरी पेडण्यान चलची ना हेज्या फुडेंय बी. ते इतलें हांव सांगूंक सोदतां. सरकार प्लॅन करिनासतना रस्ते बांदपाक घेता अशी तिडक समाज वावुरपी शंकर पळजीन केल्या. IOC कडेन जो रॅम्प देंवोवपाक सोदता तो तुमचो निर्णय पुराय चुकीचो आसा. रॅम्प जर देंवोवपाचो आसा जाल्यार IOCचे दुरीग फोडून थंयच्यान रॅम्प देंवोवचो अशी शिटकावणी शंकर पळजीन दिल्या. खंयच्याय खंय रॅम्प देंवोवन येरादारी कोयणी करून सोडल्या, तशेंच येरादारी कायद्यांचे उल्लंघन करून सोडल्या अशें शंकर पळजीचें म्हणणें आसा. आता जो फ्लायओवर बांदला न्हू आनी MPTची पोर्ट कनेक्टिविटी दिवपाक तेंच्यांनी आतां इनिशिएटीव घेतलेलो आनी तेंचें काम काय कंप्लीट जावंक ना अजून. कंप्लीट खंयचें केलें, फक्त इलेक्शन एजंडा खातीर जो वयलो आमचो वारणापुरी टू सडा ते कंप्लीट केले तेंच्यांनी. तेची गरजूच नासलेली. बेश्टे पयशे मोडले पयलीं कंप्लीट करपाक. पयलीं खंयचें कंप्लीट जावपाक जाय आसलेलें पोर्ट कनेक्टिविटी, जो पोर्टान रोड येता तो रवींद्र भवना कडल्यान पोर्टाक जो डायवर्ट जाता न्हू तो पयलीं कंप्लीट जावपाक जाय आसलो, जेणे करून ट्रान्सपोर्टेशन जे बॉक्सायड ट्रान्सपोर्टेशन, कोल ट्रान्सपोर्टेशन हे सगळें डायवर्ट जातलें आसलें आनी लोकांक एक रिलीफ मेळटली आसली. हेंच्यांनी आपल्या इलेक्शनाक तो ताका लेट जातालो आनी इलेक्शनां आसली फाटीं, कितें ते इलेक्शनाक हांकां वोट जाय म्हणून ती थंयसर कंप्लिशन दाखयला. कित्याक आनी लोकांक पिशान काडटा आनी तो आतां एक ट्युरिस्ट हॉटस्पॉट जाला. तो कंप्लीट कित्याक केला, हे जे लोक येता तांकां सांजचे थंय उबे रावपाक, हायवे म्हणून न्हू तो लोकांक उबे रावन दर्या पळोवपाचो एक स्पॉट तो कळ्ळें तुका. नांव फक्त दिलां कितें पोर्ट कनेक्टिविटी. दीस इज नॉट अ पोर्ट कनेक्टिविटी. तेतून आतां हे रॅम्प हांगा देंवयता वास्को. आतां म्हाका एक सांग रे, हे अक्कल शून्य PWD आहा, PD आहा, अरे मात तरी अकलेचें आसूंक जाय रे तुमकां. तुमी वयता थंय सगळें जे आहा न्हू प्लॅनिंग ना तुमचें. आतां जे पत्रादेवी टू आमचे हांगासर कुळें न्हू आमचे हांगा पोळे जी हायवे आतां बांदल्या न्हू तुमी, टोटल तुमचें नॉनसेन्स प्लॅनिंग मरे. सर्वीस रोड सारको ना, कितें रे मागीर जी जंक्शनां आहा न्हू ती अंडरपास जावंक जाय ती सारकी ना. ते सगळे प्रोजेक्टाचो सत्यानाश करून उडयला तुमी आनी क्वॉलिटी टोटल फेल. रस्तो नेमला सगळो. कितें रे लोक तुमच्या नांवान शोभय मारतात आनी सेम तुमी आतां वास्को करूंक सोदता. जो रॅम्प IOC कडेन तुमी देंवोवपाक सोदता न्हू, आतां हो मार्किंग तेचो हांगासर जर पोल येयलो जाल्यार डिस्टन्स उरलें कितलें रे रस्त्याचें, 4 मिटर सुद्दां मेळना मरे. अक्कल आहा रे तुमकां काय भाजून खाल्ले रे तुमी. प्लॅन कसलो करतात रे, एक दिसान प्लॅनिंग जायना. ते ट्राफीक कसो मूव जातलो न्हू तोय प्लॅनिंग करपाक जाय. तो रॅम्प येतकूच ट्राफीक कंजेशन कितलें जातलें न्हू तेंय पळोवपाक जाय. पयलीं म्हटल्यार रस्ते बांदल्यात न्हू तेचे तुमचे हे गाडयो उबे, हे गाडये सगळे कडेन उबे आहा जेतून एक्सिडंट जाता. पयर वारणापुरी एक्सिडंट जाला. तुमची प्लॅनिंगूच ना. कितें रे लॉ अँड ऑर्डर सगळी टोटल कॉलेप्स जाल्लेली आहा. ट्राफीक कोणाक विचारिना, लोकांकूय पडोवन गेलेले ना. आनी आयज जो तुमी हांगा रॅम्प देंवयता न्हू, हांव सांगता तुमकां टोटल फेलियर प्रोजेक्ट. तुमकां रॅम्प देंवोवपाक जाय, IOCचो कंपाऊंड आहा न्हू मोडा, तेंचे कडल्यान फुडली जागा आहा ती एक्वायर करा आनी तेवटेनच्यान तो रॅम्प देंवया. ह्या रोडाचेर रॅम्प देंवोवन तुमी कांयच करपाक शकना. पुलीस स्टेशन आहा, BSN ऑफिस आहा मागीर ऑफिसीस हे आहा कितें गव्हर्मेंट ऑफिसीस आहा, तेच्या उपरांत मागीर मस्जिद आहा. हे सगळे मोडून तुमी रॅम्प बांदतले आनी तो रस्तो पावतलो. म्हाका जाल्यार हो टोटल फेल प्रोजेक्ट दिसता आनी हो हांगासून ड्रॉप करपाचो. आनी पयलीं तुमी जो केल्लो न्हू ते तेवटेनसून TB कुन्ना कडल्यान खंय तुमी देंवोवपाक सोदताले तो प्लॅनिंग सारको आसलो को म्हाका दिसता. हांगासर देंवोवं नाका, आमकां त्रासान घालतले. आनी देंवोवपाचें आहा जाल्यार मुर्मुगांव आनी वास्कोच्या लोकांचे पब्लीक हियरींग घेया, ही आमची मागणी. केपें मतदारसंघाच्या खोला पंचायत वॉर्ड 5च्या शिरोटीच्या शेतकारांचो फुडार उजवाडान हाडपा खातीर आनी चडांत चड तरणाट्यांक बागायती कडेन वळोवपा खातीर उदका स्रोत खात्या वरवीं 49 लाख खर्च करून बंधारो बांदतले. ताचे उक्तावण आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आनी आमदार एल्टन डिकोस्टा हांचे हस्ते बिरेस्तारा जालें. ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हणून उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.
आनी आमगे एक पद्दत आहा बाबा कोणाक डिफरन्स कोणासून आसता सो डेफिनेटली जे आमगेले सुभाष सराची खाती आहाय हे डिपार्टमेंट आहा सर आमकां तुजी गरज आहा आनी म्हाका 100% विश्वास आहा की आमगे केपेंच्या मतदारसंघ तुम फाटी दवरपा न्हय बिकॉज आम काँग्रेसा कित्याक सांगपा म्हळ्यार हेवूय पयलींचे आमदार काँग्रेसाचे आनी पयलीं काँग्रेसाचे सो ते पयलीं कितें तरी आहा ते पयलीं वचना पण आतां घोडे पार्टी चेंज जाला आसली बट डज नॉट मेक अ डिफरन्स सो येता आसून काँग्रेस आसून येयले सो दिसता पेर गती दोन आमकां ते मतदारसंघ आमगे मुखार तूं म्हटलें आम डेफिनेटली डेव्हलपमेंट जातलें सगळ्यांक तुमकां काळजान इरिगेशनाचो खूब मोलाचो वांटो आसता कितें बंदारो बांदप उदक हाडप उदक शेतां घेवप आयज डबल फार्मींग करता आसतना आमी अनेक गजाली केल्ल्यो म्हाका सुद्दां गेल्ले फावटी संदी मेळ्ळी की एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावपाक तेका सुद्दां काही गजाली आमी जोडून काम केलें की एग्रीकल्चर WRD जेणे करून उदक कशें हें करप एक शिवून पिकां कशी घेवप म्हणजे खुबशे गजाली केल्ले आनी तेमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा की बंदारा जे आसा ते सगळ्यांक लागून दोळ्या फुड्यान दवरून केल्ले आसा वॉटर लेवल वाडोवपा खातीर केल्ले आसा म्हणजे बंदारात शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन मेळटा आनी त्याच बरोबर काही गजाली जे आसा उदकाचे लेवल वाडटा उदक खूब कितें आसा म्हणजे ते करपाक फुडें घेतले आसा तांकां हांव शुभेच्छा दिता आनी ह्या बंदाराचें काम जाले उपरांत दुसरे जे आनीक उरलेले आसा ते असो तुमी सांगून ताबडतोब त्या लक्ष दिवचें तुमकां म्हाका खबर आसा तुमी एक नोंदणी हाडले करून घेतले आयज सकाळी सुद्दां आमी आनी तुमी एक नोंदणी हाडले करून घेतले आसात ते आमचे एक खोला पंचायतचो जर हे पळयत जाल्यार एरिया पळयत खोला बार्शी पंचायत हेंची एरिया पळयत तो बाकीच्या मतदार जाता सालसिडीचो असो एक पंचायतची आमची एरिया आसा आमच्या ह्या भागांनी जितले कितले काम जे करता ते कितलेंय काम केलें म्हणटा तुमकां ना काम आनीक हे जाता असले टायमाक आमी खंयच्याच जरी आमदार जर दुसऱ्या पक्षाचो आसलो आनी जरी जाल्यार सुद्दां काम करपाक डेव्हलपमेंट करता आसतना म्हणजे केन्नाच हे आसपाक करपाक डेव्हलपमेंट करता आसतना म्हणजे केन्नाच हे आसपाना म्हणजे सगळी सपोर्ट आसतलो मये मतदारसंघाची उदरगत करपा खातीर सरकारा कडल्यान बरें सहकार्य मेळटा अशें आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी म्हणलां सिकेरी विठ्ठल मंदिर ते पयरा पूल मेरेनच्या रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग डांबरीकरण कामाक सुरवात केले उपरांत आमदार उलयताले ह्या वेळार सरपंच सुवर्णा चोडणकर पंच वांगडी कृष्णा चोडणकर वर्षा गडेकर विद्यानंद कारबोटकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले नमस्कार अंगणवाडी ते पैरा ब्रिज पर्यंत आज या हॉट मिक्सिंग रोडाच्या हॉट मिक्सिंगच्या शुभारंभी प्रसंगी आमच्या बरोबर उपस्थित आसात नये पंचायतीचे सरपंच आसा सुवर्णा चोडणकर या भागाचे पंच श्री कृष्णा चोडणकर माजी सरपंच विश्वास चोडणकर आमचे मंडळाचे अध्यक्ष दया कारबोटकर माजी सरपंच श्री तुळशीदास चोडणकर पंचायतीचे सदस्य विद्या कारबोटकर तसेच वर्षा गडेकर सीमा आर्जनेकर माजी सरपंच संतोष भोसले आपले सगळे ग्रामस्थ गांवांनो भयणालो आयज आमकां आयज ह्या भागाचो हो रस्त्याचो हॉट मिक्सिंग करता आसतना खूब खुशी दिसता काल आमी ज्या जाग्यार एक हॉट मिक्सिंग जालें आनी आयज दुसरें हॉट मिक्सिंग हांगासर जाता ह्या मतदारसंघान जे हॉट मिक्सिंगाच्या कामाचो जो आमी तडाखो लायिल्लो आसा तितून आमी 3 दिसांनी 3 जे प्रकल्प जे रोड जे हॉट मिक्सिंग केले तितूंतल्यान सगळ्यान व्हडले रोड आसलो तो आमचो शिरगांव देवस्थाना पासून नेहरा देवळा पासून ते आमचे बस स्टॉप एस्टोडा बस स्टॉपा पर्यंत जाल्लो कालचो एक आमचे तीर्थबाग हांगासर जालो आनी हो एक तिसरो रोड हे तिनूय काम जी जाली चडान चड लोकांक हांव सांगपाक सोदतां की जे सहकार्य आमकां PWD खात्यानसून मेळटा त्या सहकार्याच्या आदाराचेर जे आमी डेव्हलपमेंट करूंक शकता आयज ह्या डेव्हलपमेंटाचे सगळे श्रेय जे ह्या खात्याचे मंत्री श्री निलेश काब्राल आनी मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव आभार मानूंक सोदतां आयज ह्या शुभ कार्याक हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थान टू कोयरा हे म्हाज्या वार्ड नंबर 8 जाता हांव खरेंच आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा की तेच्या मार्गदर्शना खाली आनी तेजे धडपडीन ही खुबशीं कामां आमची मार्गी लागता आनी अशीच मार्गी लागची ही कामांक कसलोच अडथळो येनासतना सगळीं कामां आमची सुरळीत जावची
अशी देवा कडेन विनंती मागता आनी आमदाराक अशेंच आमदाराचे हात बळकट जावं न्ही हे सगळे कामां करपाक देव बरें. पिळण वाठारांतल्या पंचायतीच्या मैदानाच्या लॉन घालपाच्या कामाक फाल्यांच्यान सुरवात करतले. पुराय 90 लाख रुपया खर्च करून पंचायतीच्या निधींतल्यान मैदानाचें काम हातांत घेतलां. देखून फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्यां भितर मैदानाचें काम पुराय जावन भुरग्यांक खेळपा खातीर उपलब्ध करून दितले अशें आश्वासन साळगांवचो आमदार केदार नायकान दिलें. शुक्रारा मैदानाच्या लॉन घालपाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो. पयली अभिनंदन करता जिल्हा पंचायत मेंबर, पिलेन पंचायत, सगळे आमचे शेतकार भाव ज्यांच्यांनी ही जमीन दिल्या, सगळे गांवकार आणि सगळे फुटबॉल तसेच क्रिकेट खेळाडू जे स्पोर्ट्साचे प्रेमी आसात पळय तेंचे अभिनंदन करता. कित्याक तर तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन आयज हो हांगा ग्राउंडाक जो टर्फ घालपाचो आसा, बमुडा टर्फ म्हणटा आमी तेका, आनी ड्रेनेज सिस्टम ही अप्रॉक्सिमेटली 90 लॅक्साचो एस्टिमेट आसा आनी जवळ जवळ 3 ते 4 म्हयन्या भितर हें कंप्लीट जातलें. ह्या पिलेन पंचायतीचें आनी ह्या गांवाच्या लोकांचें एक स्वप्न आशिल्लें. एवरी ग्रामसभा जेन्ना जाताली तेन्ना हे ग्रामसभेक हो इश्यू येतालो की आमचो ग्राउंड केन्ना जातलो काय म्हणून. सो जेंचें जें स्वप्न आसा तें आयज साकार जाता. आयज आमी हांगा नाल्ल फोडला, फाल्यांच्यान हांगा काम चालू जातलें आनी म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड इन सालेगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पिलेन म्हणून जाणा जातलें. आनी फुडेंय आमी ग्राउंड घेतलेलो आसा, सालिगांवूय आमी ग्राउंड घेतलेलो आसा. तोय बेगींतल्या बेगीन पळयतले की तेजें फावंडेशन स्टोन जावन तो स्टार्ट जातलो म्हणून. स्मार्ट सिटीच्या नांवा खाला सरकारान पणजेची केल्ली हालत पळयत जाल्यार पावसाळ्यांत पणजेत भोंवपाक फेरी बोट लागतली आनी सरकारान ही फेरी बोट घेवची अशें म्हणीत तृणमूल काँग्रेसीच्या त्राजन डिमेलोन सरकाराचेर फोग काडला. राजधानीच्या जाल्ल्या आवतिकाये खातीर पणजेकारांक तशेंच हेर लोकांक त्रास जावपाक लागल्यात. उद्देगांक गिरायक कमी येवपाक लागलां अशें त्राजन म्हणटा. When one goes to Panaji, one can see the disaster. Do not know which side to go, which side to come out. If a sick person is being taken, is in total trouble. All the businesses throughout Panaji have suffered and are continue to suffer tremendous losses. That if you go to see the Panaji City Corporation, the Panaji MLA, they have washed their hands out. Leading businessmen have to approach the Chief Minister for all this. Chief Minister keeps on giving instructions that before March 31st everything should have been over. Where it is over? Everything is going on. The CEO is come on record to say that the drains are clogged and there are going to be problems during the monsoons. So this is, you are expecting all this. And after expecting, what is the remedy? TMC strongly believes and recommends to this government to please bring in motored boats to ply and ferry people during the monsoons in Panaji. Even paddle boats could be brought and hired them out. The government named the corporation. Imagine Panaji smart city. We'll see how smart they are. They only told you to imagine it, you are not going to get it. And when we are talking about touts, this government, I could say, has earned the distinction of having the title to be a street smart government who is using funds and public. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.